एका राती भितर वास्को बाजारात बेकायदेशीर दुकान उबें केल्लें ते मातये भरवण केलें। पूण ही म्हायती वास्कोच्या आमदाराक मेळ्ळे उपरांत पालिकेच्या अध्यक्षाक सांगून बेकायदेशीर दुकान मातये भरवण करपाचोय आदेश आमदारान दिलो। हे दुकान कोणे घातलें हें आपल्याक खबर ना अशें पालिकेचो अध्यक्ष लिओ रॉड्रिगीस हांणी सांगलें। अशी बेकायदेशीर दुकानां वा बेकायदेशीर वावर खोपोवन घेवचे ना अशें पालिकेच्या अध्यक्षाचें म्हणणें। निकाल उड़ो। कर कौन दिखाई दे हमारा भी पूरा गाडो काल ओवरनायट येयलो गायलो कोणें आनी कांय खबर ना आमकां। हांव एज अ चेअरपर्सन म्हाका लोकांक खोडयले, शॉपवाल्यान बी म्हाका खोडयले। हांव येयलो आनी आयज सकाळीं तो हांवें काडलो आनी हांव सोगल्यांक सांगून सुद्दां वास्को इलिगलिटी चलपाना वास्को सिटीन। म्हाका आमचो आमदार दाजी सलकाराचो सपोर्ट आहा। दाजी सलकारान म्हाका फोन केलो, MLAन म्हाका फोन केलो, म्हाका आपयलो आनी विचारलें म्हाका हें कितें कोण केलां। आमी आमकां कांय खबर ना, म्युनिसिपालिटीक कांय खबर ना, हें इलिगल आमी टॉलरेट करपाना वास्को। सर हम लोग तो गए थे रात को 12 बजे, सैटरडे के दिन रात को 12 बजे डाल के गया। हम लोग कल सुबह आया तो दुकान इधर रेडी था, तो इनलीगल दुकान के सामने ये जो हमारे दुकान है, दोनों दुकान के सामने मतलब शटर के बंद कर दिया हमारा दुकान और इधर सामने दुकान बना दिया इनलीगल। हमको पूछा नहीं, किसको हमको मालूम ही नहीं है। और रात में आके ये डाल के गया। बाद में हमको लोगों को सुबह मालूम पड़ा तो हम लोग चेयरपर्सन सर को फ़ोन किया और दाजी सर को फ़ोन किया और उनको फ़ोन किया कि ऐसा ऐसा हुआ सर। तो आगे आज एक्शन लिया पूरा और ये तोड़ के उड़ाया। और सर धन्यवाद सर, वालो है सबको नमस्ते।